देव उदार म्हणान ताच्या फाटला उदारांक केल्लें बरें पण केरींच विसरना, बगार तांकां दोरत्या मापान पाटीन दिता. मुगाच्या न्हू हाका साक्ष जावन आसा कॉरिन रस्किना मानेसीन. मोगाचेनो वेरबुम डॉमिनी चॅनलात तुमकां मोगाचो स्वागत. आज आमी सद्या काळाचो 13वो आयतार आचरण करता आनी आयचो संदेश एक कॉप शेलें उदक दिल्ल्यांत बरोवन ओमतासर प्रतिफळ मेळटा. मोगाचेनो तुमी आजापा देखल्यांत गी. एक न्हय, 2 आजापा दखल्ल्या एका नवार्दीक व्यक्तीची काणी तुमकां सांगूंक हांव कशी व्हरता. आमकां सर्वांक कळीत आसची मंगळुरांत भोव फामाद निर्गतिकांच्या गरजांक पावची एक महान व्यक्ती व्हाईट हाऊसाची घडणार मानेस्तीन कॉरिन रस्किना. हिची जिणी देवान केल्ले एक व्हडले आजापच सै. तिच्या जिवितांत देवान केली व्हडली 2 आजापां एका संदर्शनांत तिणेंच सांगल्लें आसा. हे तुमचे मुखार दवरूंक हांव आशयता. तिच्या जिवितांत तिका लग्न जाल्ल्या 5 म्हयन्यांनी तिच्या गर्भकोशांत एक सिस्ट वा गुळो जाल्लो आनी शस्त्रक्रिया करी जाय पडले आनी हाचो परिणाम जावन तिचो एक गर्भकोश तिणें होगडाय जाय पडलो. असो फळ जावन दाक्तेरान तिका सांगल्लें स्वाभावीक जावन भुरग्याक जल्म दिवंक साध्यच ना. कितली वैद्यकीय चिकित्सा केल्यारी ते व्यर्थच, कांय प्रयोजन ना. भुरग्या वेन आसल्या तिका जिवितांत अर्थ मेळचे म्हणल्या खातीर संगीताचे देणे आसले ती संगीत कार्य आनी ऑर्केस्ट्रा असले शोज ती आरंभ करता आनी हातून मेळ्ळलो दुडू ती सरकारी आस्पत्र्यांनी दुबळीकायेंत आसलेल्या पिडेस्तांक वखद हाडूंक आनी तांच्या गरजांक ती पावता. असले एक बऱ्या समार्यागराचें काम आरंभ करून थोड्याच तेंपांनी देव तिचेर आशिर्वाद घालता. देवान तिका एक बाळ फावो केलें. ती गर्भेस्त जाता आनी हें घडीत तिची शस्त्रचिकित्सा केल्या दाक्तराक सयत फाती येवंक कश्ट मारता. मुखाचेनो उपरांत देवाक दिनवास पटून म्हणलें बरी. तिचे ते मिसांव काम, सेवेचें काम मुंदरून व्हरता व्हाईट हाऊस म्हणलो संस्थो तिणें आरंभ केल्लो आसा आनी ह्या संस्थ्या मुखांतर अजून वरेक दादलो, स्त्रियो आनी भुरगीं म्हणून लगभग 86 निर्गतिकाची ती सेवा करूंक आरंभ करता. मोगाचेनो हे एक पयले आजाप तर 2010 इसवेंत ती कॅन्सर पिडेन कश्टाता आनी कॅन्सराच्या 3ऱ्या हंतार ती आसली आनी तिका ह्या पिडेक चिकित्सा दिवचे खातीर 6 फावटी किमोथेरपी, 8 हप्ते रेडिएशन हे सकड केल्या नंतरय तिची भलायकी बिगडता. सांगत आस तिका हेपेटायटिस बी पिडा लागता आनी हाचे वरवीं तिची भलायकी आनीकी घडीस जाता. 8 दीस ती कोमांत उरता. सगळे संसार तिका कितेंच करूंक शकना. खंयचीय वखदां तिका भलायकी दिवंक शकनात. खंयच्याय दाक्तेरा लागीं जो जीव बाचाव करूंक कितेंच उपाव नातल्या ह्या वेळार सगळ्यांनी आशा संडल्या वेळार ती परत कोमातावन उरता. तिने जतन घेवच्या त्या सर्व दुबळ्या निर्गतिकांच्या मागण्याचो फळ म्हणले बरी
देव तिचेर बेसांव घालता, तिची भलायकी बरी जाता आनी मरणांत आवन तिका परत जिवांत उठयता. वो एक व्हड आजाप तिच्या जिवितांत घडता. मोगाच्यानो आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा, जो कोण म्हज्या अति ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कॉप शेळे उदक लेगून दिता, सदस हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सुखासोना. देव उदार मनान ताच्या पाटलावदारांक केल्लें बरेंपण केदींच विसरना, बगार तांकां दोरत्या मापान पाटीन दिता. मोगाच्यानो हाका साक्ष जावन आसा कॉरिंड्रस्किना मानेसीन आनी सांगातच आयच्या वांजेलांत असलेंच घडीत एलिशा प्रवाद्याच्या जिणेंतले आमी आयकता. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी देवाचें उतर आयकलें जाल्यार थंयसर आमी पळयता एलिशा प्रवादी, एलिया प्रवादीचो शिश्य तो, एलिया प्रवादीचो उत्तराधिकारी. ताका विंचून काडटा आसतना एलिशा प्रवाद्यान ताजें म्हणलें कितें आसा सगळें ताणें सांडल्लें, ताच्या कुटुंबाक ताणें सांडल्लें. शेतकार तो जावन आसलो, एलिया प्रवाद्यान आपणाचो पाटलाव करूंक आपयता आसतना ताणें कसच्या मनजातीक मारून ताचो वावर करचो नांगोर पेटोवन त्या मनजातीचें मांस करून ताच्या कुटुंबादारांक ताच्या मोगाशांक ताणें वाडल्लें. जावन गुर्त संपूर्ण समर्पणाचो देवाचो पाटलाव करचे खातीर आनी सगळें समर्पण करून देवाचो प्रवादी जावन तो विंचून येता. आनी असल्या देवाच्या मनशाक एलिशा प्रवाद्याक शुनेमा गांवची स्त्री, तिका ह्या प्रवाद्याची सारकी वळख ना तरी तिच्या घरा मुखल्या वाट्यांतल्यान तो पाशार जाता आसतना तो एक भाग्यवंत मनीस, देवाचो मनीस म्हूण वळखून ताका व्हरतो सत्कार करता. हर एक फावटी ताच्या घरा मुखल्या वाट्यांतल्यान तो पाशार जाता आसतना ती ह्या प्रवाद्याक जेवंक दिता, विशय घेवंक आपल्याच घरा एक कूड दिता. मोगाच्यानो तिणें दाखयल्या त्या बरेपणाक इनाम जावन वांसडी जावन आसली शुनेमाची स्त्री देवाचे बेसांव तिचेर पडटा, भुरग्याचे देणे तिका फावो जाता. हे पयलो वाचप परण्या सोल्ल्यान ते जे आसा, जर ताचो मुंदर नासलो भाग आमी वाचता जाल्यार देवाचे उतर आमकां कळीत करता की तो भुरगो वाडटा, तरणाटो जाता आसतना परत एक फावटी पिडेंत पडून मरण पावता आनी ह्या वेळार हस्स एलिशा प्रवादी परत ताका जिवंत उठयता. मोगाच्यानो तिणें दाखयलें बरें मन देव तिचेर विस्नार आशिर्वाद घालता, तिचें जिवीत बेसावांनी भरता, तिच्या जिवितांत कश्ट आयल्या वेळार देव तिका राखून व्हरता. देखून आयच्या वांजेलांत जेजूची उतरां तुमकां स्वागत दिता, तो म्हाका स्वागत दिता, म्हाका स्वागत दिता, तो म्हाका धाडलेल्याक म्हज्या बापाक स्वागत दिता. उपरांत जेजू म्हणटा, जो प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. तो नितिवंताक नितिवंत देखून स्वागत दिता ताका नितिवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या अति ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कॉप शेळें उदक लेगून दिता, सतस हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सुखासोना. कित्याक देव आपणाच्या पाटलावदारांक केल्लो सत्काराक सदांच प्रतिफळ दिता, सदांच तांचें जिवीत बेसावांनी भरता. मोगाच्यानो देव आपणाच्या पाटलावदारांक आपणाचो पाटलाव करूंक सगळे त्याग करूंक आपयताले आपल्या पाटलावदारांक तांच्या जिवितांत देवाक पयलो जागो दिल्ल्यांक आपणाचो पाटलावदार जावन विंचून काडटा. देखून आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा, जो कोण आपल्या आवय बापायच्या की
म्हज्या केसडीत आवय बापूय सोमो करता, भाव भयणी सोमो करता, तांच्यान म्हजो पाटलाव करूंक जायना. देखून ज्या कोणे सोम्याचो पाटलाव जावंक विसवून केल्या ताणें ताच्या जिवितांत पयलें स्थान सोम्याक दिवंक जाय. ताचें जिवीत सोम्या खातीर भेटोवंक जाय. आनी कोण सोम्याचो व्यक्ती जाता, देवाचो मनीस जाता, त्या मनशाक देवाचें बेसांव मेळटा. आनी असल्या देवाच्या मनशांक सत्कार केल्ल्या कोणाय मनशाक देवाचे बेसांव खंडीत जावन मेळटा. देखून विशेश जावन ह्या जागाक एका धार्मीक भयणीक आमी स्वागत करता आसतना, गौरव दिता आसतना आमी कित्या खातीर तांकां गौरव दिता उडास आमी दवरूंक जाय. तो सोम्याचो याजक, सोम्या खातीर ताणें ताचें जिवीत भेटयला. तो देवाचो मनीस, देवाच्या नांवान आमकां बेसांव दिता म्हणलें आमी वळखून घेता. आनी त्या शुनेमाच्या स्त्रिये बरी आमी स्वागत करता. दुसऱ्यान मदर तेरेसाची उतरां आमकां उडास आसूंक पुरो. तिका कोणे एका मनशान विचारलें, मदर कशें तुका साध्य त्या घाणीन बुडिल्ल्या खोडकारांची सेवा करूंक. आनी ह्या वेळार मदरान ताका म्हणलें आसा, हांव त्या पिडेस्तादय जेजूक पळयता. देखून त्या पिडेस्ताची सेवा करता आसतना जेजूचीच सेवा हांव करता. आज मदर तेरेसा बरी आमच्या गांवांत जायते आमचे धार्मीक आनी लायक जायत्या पिडेस्तांची निर्गतिकाची सेवे करचे मार्फत सोम्याचीच सेवा करून आसात. विशेश जावन फाटल्या दिसांनी कोरोनाच्या ह्या काळार सगळ्या गांवांत लॉकडावन घाल्ल्या वेळार जायतो लोक दुबलिकायेंत आसलो, जायत्या लोकांक जेवंक खावंक नासले. ह्या वेळार जायत्या मनशांनी तांच्या उदारपणाचो हात दुबल्या धाकट्यात ताणें दाखयल्ले आसा. हांकां सर्वांक हाच्या वांजेलांत तुमी म्हणटा, तुमी दाखयल्या उदारपणाक धराल मापान प्रतिफळ मेळटलो. एक कप शेळे उदक दिल्यार सयत थंयसर प्रतिफळ आसा म्हणलो सोमी उदारपणान दिल्ल्यांक केदींकच सोमी फाटी दवरिना. तर मोगाच्यानो सोम्याच्या उतराक आमी फाळो दिवया. आमच्या जिवितांत सोम्याचो पाटलावदार करच्यांक, तशेंच सोम्या दियाच्या ल्हाना भाव भयणींक आमी कुमकेचो हात दाखोवया, तांकां आमी स्वागत करया. आनी ह्या मार्फत सोम्याकच आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करया.